प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 39 ते 45 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 39 to 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसवेन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणले, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचे म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज आमी कितें आयकता? आमी आयकता की जेन्ना मोरयेक कळोन येता की ती खरेंच गोरबेज जावपाची हा पवित्र आत्म्या उदेशी, कित्याक आंज बोडवे गाब्रियलान हें सांगलां तिका आनी तिका सांगलां की तिजी बापूल भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान आसा गोरबेस्त, कित्याक ती एके भाशेन म्हातारी आसली, तिका आतां भुरगें जावपाक जायनासलें. पूण जेन्ना आंज बोडव्या गाब्रियलान तिका सांगलें की तुजी बापूल भयण ह्या वेळार गोरबेस्त जाल्यार 6 म्हयन्यान आसा, मोरी कितें करता? ती उठ्ठा नाजरत गांवांतल्यान आनी जुद्याच्या गांवांत वता आपल्या एलिझाबेथ आपल्या बापूल भयण एलिझाबेथाक भेट करपाक. आनी भाव भयणीनो एलिझाबेथ तेन्ना तिका पळय उपरांत ती तिका एके भाशेन उतरां दिता, उतरां उलयता. आनी आयज आमचो नियाळ ह्या 45 वडीर आमी करया. कितें म्हणटा एलिझाबेथ पवित्र आत्म्या उदेशी मोरयेक? आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पालोवन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, 45 वड एलिझाबेथान खूब वस्तू म्हणलेल्यो, पूण 45 वडीन ती ताका कितें म्हणटा? आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हणून तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. भाव भयणीनो, जेन्ना मोरी नाजरत गांव सोडून जुदेयान वता ती एलिझाबेथाक कांयच सांगिना. ती सांगिना एलिझाबेथ की आज बोडवो गाब्रियल म्हाका मेवलो आनी तो म्हणून सांगलो की तूं गोरबेज जातली आनी पवित्र आत्म्या दिशी तुका आतां एक भुरगें जातलें, ताका एक नांव तूं जेजू म्हूण दवरतलोय. फकत तिका कांय सांगिना. जेन्ना ती नोमान करता, जेन्ना मोरी तिचो भितर सोदता एलिझाबेथच्या घरान, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्या उदेशी, कित्याक आतां ती 6 म्हयन्यान आसा, पवित्र आत्मो तिचे बरोबर तिका ती घोटाय दिता आनी ती उतरां म्हणून दिता. आनी जेन्ना मोरी ही उतरां आयकता ती आपल्या काळजान धरता आनी खरेंच जें आंज बोडवे गाब्रियलान सांगलां आनी आतां एलिझाबेथ सांगता, आतां तें तिचो भावार्थ घट जाता. आतां खरेंच म्हणटा, वय जें म्हाका आंज बोडवे गाब्रियलान सांगलें आतां एलिझाबेथ म्हणटा आनी खरें आतां हांव पळयता म्हज्या दोळ्यांनी की खरेंच म्हजी बापूल भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान गोरबेज आसा. हें खरेंच देवाचें काम. आनी भाव भयणीनो, आंकवार मोरी त्या उतराचेर जें आंज बोडव्या गाब्रियलान तिका सांगलेलें ताचेर ती भावार्थ दवरता आनी आतां तिचो भावार्थ घट जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ती देवाचें उतर आयकता, एलिझाबेथ तिका कितें म्हणटा? तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरता आमी सगळीं सुभागी. आमी सदांच वाचता आनी आमी पळयना कित्याक आमकां कितें लागतलें तें.
आमी सांतांकोडे मागणे कोत्ता, भांकवार मोरेशी मागणे कोत्ता, ह्याचेशी मागणे कोत्ता, सगळे देवस्पण कोत्ता. पूण जेन्ना आमकां भावार्थ धरूंक जाय, देव आमकां पळयता. भाव भयणीनो, आमी स्वर्गार पोवपाची गरज ना. स्वर्ग आमकां पळयता की जेजून कितें घडलां तें घुडसार ताजेर भावार्थ धरूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक, आनी उतरा प्रमाणे चलल्या उपरांत, भावार्थान चलल्या उपरांत आमकां सगळें मेळटा. कित्याक जेन्ना आमी जाणो की जेजून आतां खुर्सार सगळें दवरलां, पवित्र आत्मो आमकां दिला, पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी मागणें कोत्ता, त्या उतरा प्रमाणे मागणें कोत्ता. आतां जें जेजून घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जाता. आनी जेन्ना आमकां तें फावो जाता, आतां आमी खरेंच सुभागी. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शुभवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आमी खूब देवस्पणां करपाक आमकां संवय आसा. वय आमी हें कोत्ता, तें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, नोमेनां कोत्ता, खूब कोत्ता. पूण आमी फकत भावार्थ धरपाक आयज शिकोया. त्या उतराचेर चोत्राय धरून, त्या उतराचेर नियाळ करून, तें उतर पाळून खरेंच जें जैतिवंत जिवीत आमकां फावो जावंक जाय, आमी जिवंक जाय, तें आमी जिवंक आयज आमी फुडें सरोया. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, ताचेर भावार्थ धरता, आतां आमी खरेंच मोरये भाशेन सुभागी जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर पोत्तून पोत्तून आमी नियाळ करुया. हें उतर जें मोरयेक सुभागी केलें, तेंच उतर आमकां आयज सुभागी कोत्ता. आनी आमी जेन्ना तें उतर पाळटा, आतां आमकां सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां, आमकां तें फावो जाता. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसावड येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.